was witnessed at New Vasco Fish Market during an inspection of drainage pipeline improvement work being carried out by GSUDA. Opposition leaders and fish vendors raised objections alleging that their long-pending grievances have been ignored by the authorities and the Vasco MLA. The vendors expressed concern over issues affecting the market and demanded immediate attention to their problem. Meanwhile, outgoing MMC chairperson Girish Borkar said the controversy was unnecessary and urged all stakeholders to focus on resolving the drainage issue instead of creating a disturbance. He appealed to representatives from all parties to come together and work towards finding solutions for benefit of vendors and the people. बाजार हो कसं जाय तुमका आमच्या पॉइंट हालवला त्याचा बाजार ती आहे ओपनिंग आमको बाजार नाका या आमकड बाबा आता आमका 70 वर्ष झाली या उदक भरू आमकडेच जायना कळली ना किती किती त्रास जाता त्रास जाता उदक उठता या कितले या पाडात उदक वयतले या तुझो हा त्या वयता कित्या अरे नुसते पोलीस पडटा बुधवार स्लिप जाऊन पडटा आम्ही तेच पोलीस पडटा डायलॉग पडटा गिराईक पडटा बहुत तो गिराईक पडटा आणि किती पण पडसान ते कॅसे फ्लोरिंग नाही तर पडटा स्लिप पडटा या मार्केटात घालपाचे या टॉयलेट या टायस घालपाकू कितले पाणी त्यांना आम्ही सांगा जाय त्या बाजूलाकू आम्ही सांगलेले त्याने आमची आयकूंक ना आमची उतर ती शॉपिंग आयले त्यांना लॅश एंड सांगता ये वोट आणि आमची लाईन दी ते लाईन दी पॉलिसी शॉपिंग बरे त्या उतर वाचून त्यांनी आज त्यांनी ती करून एक करायला त्याची शिया काय करे आणि कुठल्या उतरचा पाय त्याच्या काहीला सर हे प्रोसेस केल्लो तेन्ना वास्कोचो MLA कालू जाल्लो जेन्ना हो येयलो आमदार आमचो बंटी म्हाका दिसता खंय तरी तेणी नुस्तेकारांक एक मिटींग घेवन एक स्टार्ट केली आनी तितूर खुबश्यो चेंजीस केल्यो पयलींच्या फीश मार्केटान फीश मार्केट कशें आसता फीश मार्केटान स्टोरेज जाय कोल्ड स्टोरेज जेन्ना आमचे नुस्तेकार भयणी जेन्ना नुस्तें दनपारचो इकून घरा वयता तेन्ना एक तांकां कोल्ड स्टोरेज जाय ती कोल्ड स्टोरेज आसलेली टॉयलेट वयर ती आतां सगळ्या थोड्यांची एज जाल्लेली आसा टॉयलेट सकयल जाय आतां कोण वयर चडोंक जायना म्हणून थंय भायरूच टॉयलेटीक वयता खंय तरी हे आमदारान चिंतपाक जाय आसलेलें लिफ्टूय नॉन वर्किंग आसा कित्याक नॉन वर्किंग आसा थंयसर खंय एक्सटेंडेड वॉरंटी बरोवंक ना दुसरे थंय जेनसेट आहा जेनसेट कित्याक चलना तितूर डिझल ना म्हणून हो कसलो आमदार हेका कितें पडला हो पात्रांव जाल्लो आहा STPDचो पात्रांव जाल्लो आनी ते पयलींच्या आमदाराच्यो रोलेक्स वॉची वयर काडटा तो ब्राझिलाचे टूर वयर काडटा हे तेंच करूंक पडलेलो आसा अरे बाबा पात्रांव म्युनिसिपालिटी कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लेक्स फिश मार्केट म्हटल्यार गेट MPT गेट वास्को गार्डन आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे चारूय तुवें प्रोजेक्ट घेतल्या पळय आनी बस स्टँड तूं एक असो आमकां लावन वयता तूं तशें करनाका पयलो म्हटल्यार फीश मार्केटाचें तेजें सोल्युशन हाड पयलें सोल्युशन म्हटल्यार ही नुस्तेकारां हांगा बसता पळय आतां तांकां पयलींच्या नुस्त्याच्या मार्केटान दवर पयलीं लास्ट टायम कित्याक जाणा ते नुस्तें पिड्यार जाता वत पडटा पावस पडटा आनी खंयसरी टेम्परेचर वयर सकयल जाता आनी तें नुस्तें पिड्ड्यार जाता आनी तें वास्कोकारांक खावंक पडटा आतां हे मार्केटाक कितले दीस लागतले तें खबर ना तेजेर पयलीं सोल्युशन हाड हांगा हेंकां त्रास करनाका हे त्रास वास्कोकारांकूय जाता आनी नुस्तेकारांकूय जाता आनी हांगा कंजेशन जाता सगळो वास पडला फूल मार्केटाच्या भायर वास पडला तूं तांकां थंय हाड थंय तरी शेड आसा थंयसर लोकांनी सुशेगाद बसों हेका म्हाका दिसना हें वर्सभर हेका वर्सभरान कंप्लीट जातलें जे भशेन ते कंटिन्युअस येत वयता आनी ते रॉंगली सांगतात आतां गिरीश बोरकार तो टेक्निकल मनीस न्हू हांवूय टेक्निकल न्हू हांव हेका सोल्युशन दिवपाक शकना टेक्निकल कोण येयल्लोले ते दोग तीग जाण ते उलोवंकूच ना ते सायडीक उरले हेजेर खंय तरी वास्कोच्या फीश मार्केटाक सोल्युशन काडपाचें आसा आनी तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो आसा
तुका जाय तेन्ना तूं आमकां परत आपय, तूं येवंक ना, आमी परत येता. इस्तोदान सांगला तशें येवन आमी डिस्कस करया. दोन भशेन तेंच्यांनी फायनलायज केल्लेले आसा. ती म्हणटा आमकां सगळे काडून उडय, सोपे फूल उडय. दोन आहात तेंच्यांनी आतां डिस्कस केल्या प्रमाणे हेंचे आमचे नुस्तेकार भयणांनी दोन भशेन सांगलेले आहा. एक तर तूं फूल काड, ना जाल्यार एक बेश्टें सोल्युशन दिलें की एक आमकां टेम्पररी करून दाखय, एक कंपार्टमेंट, आनी कशें वयतले तेच्या नुसार आमी फुडें कितें ते डिसिजन घेतले. आमची नुस्तेकार भयणां डिसिजन घेतले. आमी कोण न्हू, आमी टेक्निकल मनीस न्हू हितूर. तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय, ती बसतली. आतां 1 वर्स जावंक ना तें म्हणून तुमी घेता आनी आफ्टर 1 इयर कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? हांगा नुस्त्याचें मार्केट सारकें मुसुंडी जावन पडटली थोड्या दिसांनी. मार्केटाचें इन्स्पेक्शन करपा येयले, पायपलायन चॉकअप जाली जाल्यार तेणी चोयलें आनी ते दिसाक ते आख्या वास्कोच्या लोकांक म्हणपा लागले की बेश्टी फोगोटी लायनाकाय म्हण. फोगोटी लावपा जाय जाल्यार आयज ट्युजडे आपयलोले दोगांयनूय, एक्स चेअरपर्सन आनी वास्कोचो MLA. जाल्यार एक्स चेअरपर्सन पावलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय येयलो. जाल्यार MLA हूंय गेलो वास्कोचो, तो कित्याक येवना. स्टार्टींग बाजार बांदत म्हणून आमच्या भयणांक सगळे कॉन्फिडन्सान घेयली तेणें बाजार बांदत म्हूण आदी, आनी एक MOU रेडी केलो. आनी हे MOUचेर 10 जाणांची नांवां आहाय आनी तितून म्हाजेंय नांव आहा. जाल्यार आयज जेन्ना पायपाचें इन्स्पेक्शन करपाक पोते आपयलोले त्या दिसा हांव येयलो. आतां दाजी म्हाका विसरलो आपोवपाक. सो तरी पूण हो बाजार म्हाजो असो म्हूण आनी आमच्या भयणाक त्रास जाताय म्हूण हांव येयलो विचारपा म्हूण ताका. जाल्यार आयच्या दिसा हो गिरीश एक्स चेअरपर्सन हे बाजारांत म्हाकी चात्ता, तूं कोण काय म्हणटा हे बाजारांत येवन आपणा विचारपा. ताका गिरीशाक हांव परतून नांव दाखोवपाक सोदतां. हे जे MOUचेर इस्तोदीचें नांव आहा. हे गिरीशान आनी MLAन केन्ना म्हणोना तूं नाका, तूं येनाका, आमी तांकां घेवन बाजार कोत्तले म्हणून. फर्स्ट स्टार्टिंगाक तेन्ना दाजीक इस्तोद जावो आहलो हे भयणांक सगळ्यांक एकठांय करून सोजमोवपाक. पूण सोजमयता आसतना म्हाका इतलें मोतीन स्ट्रायक जावना की हो नाटलो म्हूण तांकां आमच्या भयणांक बरोवन एक दितलो आनी बाजार वेगळोच बांदतलो म्हूण. आनी चोवपाक गेल्यार आयज तेशें जालां. कित्याक जायत पाटी दाजी आनी गिरीश कितें म्हणटाले, जायत पाटी मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडिया माध्यमांतल्यान की आमी बाजार तांकां जाव ते असलो बांदलो म्हणून. पूण हांव दाजीक आयज उगडास करूंक सोदतां, तुवें दाजी तो बाजार तांकां जाव ते असलो बांदूना, तुवें तुका जाय ते असलो बांदला. कित्याक काय म्हणशी, पयलो पॉयंट म्हाजो, जेन्ना हे बिल्डींग बांदता तेन्ना फकत 2 फ्लोर आहले आनी हेजे बरयलोले आहा 2 फ्लोर बांदतलो म्हूण आपूण. एक सकल आमच्या भयणाक नुस्तें आनी वयर फ्रूट आनी ड्राय फीश आनी लिफ्ट घालतलो म्हूण. वयर 3rd फ्लोर नासलो. आयज तो फोटींग हूंय जाल. हे सगळे वास्कोच्या लोकांक कळपा बरें. कित्याक जायत वास्कोचे लोक कितें म्हणटा, दाजी बरें कोत्ता, बरें आमी म्हणना बरें कोन्ना म्हूण. बरें कोत्ता पूण हिंगा फोटोयले तेणें फिश मार्केटान. कितें म्हणू, वयर 3rd फ्लोर शेड घायल्या आनी बेस्ट हॉल करून दवरला. हे हेजेर नाच. हे आयज दाजीक सांगना हांव, आमचे वास्कोचे लोक जे पळय तेजे आयकताय न्हू, तो बाजार हांकां जाव तेसलो, आमच्या भयणां जाव तेसलो बांदला म्हणून तेणें जाव तेसलो बांदूना. तांकां जरी तर जाव तेसलो बांदलेलो न्हू जाल्यार आयज 6 म्हयन्यान पायपलायन चॉकअप जावपाना आहली. ही 6 म्हयन्यान पायप चॉकअप जावपाना आहली. आतां जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय विचारलें, आतां तुमी पायपलायन घालताल न्हू, तेजी जबाबदारी कोण घेता? ही जाय न्हू भयणाक आमच्या. अरे फोटोय नाकाय, तुमी लोकांक फोटोयतले, हे सायबिणे फोटोय नाकाय. आयज ही पायपलायन चॉकअप केली सायबिणीन, कळलें? हे सायबिणीक तुवें पळय कितली कास्तीक केल्या, ती मिलाग्रेची सायबीण. मिलाग्रे म्हणल्यार जाण मरे, मिरिकल म्हणटा इंग्लिशीन सांग तुका हांव. मिरिकल केलो सायबीण ती. तुमी ते एक फोटोयताय. ही
ही रुपां तेयेची तांकां फोटोय नाकाय, दादल्या फोटोय आहे तांकां फोटो तांकां फोटोय नाकाय हे भयणाक आमचे. सो हांव मागता आनी पोत्तून आमी आतां केशे ओगी रावपा नाय. आनी पोत्तून हांव दाजीक MLA तूं यो बाजारान यो. आतां तूं कामी तूं हेच मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान तूं आमकां टायम दी केन्ना येतलो तो आनी डेट दी. ते टायम डेटीक आमी येतले आनी हे काम बेश्टें बुरशें करून वचनाकाय आनी हालीं म्हणनाकाय. तांकां जाव तेच केलें म्हण आयज आमी केशी एग्री नाय त्या कामाचेर. हे दाजी बाजारान येयले बगर आमी केशी एग्री नाय आनी मागीर करून धापून दिले उपरांत नाय म्हणनाकाय. तांकां जाव तेच केलें म्हण आमी हेजेर आतां एग्री नाय. देव बरें. एक सोल्युशन सारखे काडूं जाय हेजेर. आनी हे सोल्युशन काडपा जाय अशें जे आमच्या भयणांक जे नुस्तें विकताय तांकां जाय तशें, दुसऱ्याक जाय तशें न्हू. हे कन्सल्टनान हे सारखे हे मार्केटाचें काम करूना. एका व्हायट एलिफंट जावन गेलो, हो व्हायट एलिफंट जावन गेलो. आयज हे दवळ हे प्रोजेक्ट केला, हो प्रोजेक्ट आयज नुस्तें हिंगा कळूच नाय भायर हिंग भितर. आयज सगळीं भायर एक सांगा जो मार्केट बांदला नुस्तें हिंगपा पावला, मार्केट बांदला तेचे फायदे मारला जाल्यार हो तेंच्या फायद्याक मार्केट न्हू. आनी इनिशियली हांव तुमकां सांगता जेन्ना हो प्रोजेक्ट जेन्ना चालू जालोलो तेन्ना हांव केन्नाच येवंक ना आनी डिस्टर्ब करूं ना. पूण आयज तेंचे हे त्रासा लागून आयज हांव मुद्दम येयला आनी तेणी म्हाका आपयला, प्रिन्सिपालान आपयला. कितें आपयला हे भयणांक कळपा जाय. होच मार्केट आमी गेयलोलो हांव तेन्ना MLA आसतना. पूण हे भयणांनी म्हाका दिवंक ना बांदपा. हांव तेंका जाव तसो बांदपाचो आसलो, दिवंक ना. आयज आमची नुस्तें हिंगताल्यो भयण्यो आयज थोडी UK पावले मरे. कित्याक लागून पावले? कांयच फायदो ना हिंगा. सो तेका लागून हांव सांगता कितलेंय तरी काडटा सोल्युशन सारकें काडपा जाय. हांवें सांगलां आयज हे उतर दिता सगळे रावन जरी तर हे बाजार तांकां जावो तसो तर मेवना जाल्यार 100% हांव तेंचे बरोबर आसतलो आनी तेका जाय तशें हांव करतलो. आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें तेन्ना तांचो प्रॉब्लम सुद्दां आसलेलो कळ्ळें न्हू. आनी आमी जेन्ना येयल्ले तेन्ना आमी सांगलें बाबा आमदारय आसलेलो तो पयलींचो जो गटर आसलेलो तेची कितें ताची वाट आसली ती धाकटी आसलेली पूण ती खंय तरी चेंज करपा आसलें. म्हणून हांवें कितें सांगलें बाबा आतां आमी चेंज करता करून कितें जातलें परत तें जाय जाल्यार सारकें करूंक ना म्हणून बोवाळ जातलो. म्हणून हांवें एक अपील केलेलें बाबा जे कोण अपोज करतात तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी सोल्युशन दिवचें. पळय लास्टाक आमी वास्कोकार आनी आमचो मार्केट आमकां बरो जाय आनी आमी मार्केटान नुस्तें व्हरपा येता. लोकांक त्रास जावपा जाय आमी सोल्युशन काडपाचें आमी येयल्लेले. पूण हांगा हेतून तुमी जर पळयलो जाल्यार सगळो भोव जाता ताका ऑप्शनच ना. कोण येता कितें नाका तें उलयता अर्थ तरी आहा. आतां तुमकां कितें प्रश्न सांगपाचे तुमी सांगा कित्याक हांव तुका सगळे प्रश्नाचें तुका सगळें उत्तर दिता. कित्याक हो मॉडल जो फीश मार्केट जो बांदलोलो तो 2017चो मॉडल तो खंय तरी जावंक पावोंक ना. कितलेशेच आमदारांनी ट्राय केले. मागीर दाजी साळकार येयलो, दाजी साळकार तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिलें आनी ती भायर सरली आनी हो प्रकल्प जालो. हो प्रकल्प जातकूच उद्घाटनूय केलें, सगळे जाण उद्घाटनाक येयले, सगळी बरी बसली. पूण खंय तरी टॅक्निकली प्रॉब्लम जालो आनी ते आमकां तुका सांगलें ती ड्रेन आसली ती सारकी जावंक ना. ती ड्रेन सारकी जावंक ना म्हणून आमी खूब फावटी दिसडे उलयले. हांव चेअरपर्सन आसतना आमी उलयले आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट सांगला एक सायड तरी करून दी. तूंय आहलो तेन्ना OP आहलो, हांव आहलो, धंदा हो दिपक आहलो, आमी सगळे आहलेले आनी तें कर म्हणलें खंय तरी तेणी करूंक ना आनी तें डिले जालें. पूण आतां खंय तरी आमदारान ताका सांगलें आनी बाबा परत एक व्हडली ड्रेन कर आनी सांगलें आनी करून आमी आयज आपयलें कित्याक बाबा ही ड्रेन अशी करता फुडें त्रास जावपा लागून करता. पूण आतां थोडे लोक कितें म्हणटा गॅरंटी. आतां गॅरंटी हांगा मनशाची हांव आतां उलयता फाल्यां आसात काय ना तेच पयलीं गॅरंटी करूंक शकना. हेची गॅरंटी खंय दितलो तुवें? तुका आतां आमी पयलें क्लीन करता तुका दाखयलें कितें कितें मेळ्ळें तें. कोणूय कितें घालूंक शकता, कितेंय ब्लॉक जावंक शकता, कसोय ब्लॉक जावंक शकता. ताची गॅरंटी वॉरंटी ते खंयच्याच गोश्टीची मेळना. तांकां जाय तसो मार्केट जावना म्हणटात ते. वयल्यान मार्केट जो बांदला तो अर्दवट म्हणजे वयले ऑक्युपाय ना जावं वयर शेड घातला. हो ग्राउंड +1 आसलो मार्केट आनी वयर आसलो स्लॅबाक कितें आमी दवरला आमी ते उदीक मागीर लिकेज जावपाक जायना म्हणून आमी एक शेड घातली कळ्ळें न्हू. शेड आमी घातली ती आमकांच बऱ्याक पडली. फाल्यां म्युन्सिपाल्टीचें मार्केट म्युन्सिपाल्टीक खंयचे रेव्हेन्यू मेळपाक जाय, थंय कितें तरी मिटींग जावपाक जाय, कितें बर्थडे जावपाक जाय म्हूण त्या कारणा खातीर आमी शेड घातली आनी आमी बांदली. तितून कितें चूक जाला?
आनीक सांग तुम्ही आता म्हटले की तो हॉल जो बांधला पळय रेव्हेन्यू मेळपाक करता बट तुम्ही तो सारको टेक्निकली तुमच्यान तुम्ही बांधला कारण हांवें एक्सपिरियन्स केला जेन्ना एक मिटींग आशिल्लो तेन्ना फूल इकोच जातालो सो ताचेर तुमी कितें आमी उलोवपाक हॉल म्हणून बांदलो तुका हांव तेंच क्लॅरिफाय करता न्हू जागो आसलो एमटी म्हणून शेड घातली आनी शेड घातली जाल्यार आमचे कोण आसा बा मिडल क्लास लोक कोण गरीब लोक आसा तांकां तो दिसता बा कार्यक्रम करपाचो म्हणून त्या खातीर शेड घातली एक वत लागपाक ना आनी पावस लागपाक ना म्हणून हितून आनी कितें वायट केलां सांग आता लास्ट केन्ना परत कितें इन्स्पेक्शन दवरतली जावं न्हू आतां आमी सांगला एक तांकां पयलीं ड्रेन करून दी म्हटल्यार ती दाखय म्हटल्यार आनी मागीर ती आमकां उदीक कशें फ्लो कशें वयता सिरीन कशें वयता तें परत त्रास जावपा आमी तांकां टायम सांगला एक टायम सांग आमी सगळे जाण करुया पळय लास्टाक तुमी रिपोर्टर वास्कोकार आमी उलोवपी वास्कोकार ते म्हणटा तूं कोण हांव कोण हांगा सगळे कोण कोण न्हू पूण आमी हांगाचे नागरीक आनी हांव पयलींचो प्रथम नागरीक जेन्ना हें बांदता तेन्ना हांव स्टार्टींगसून एंडा मेरेन हांगा आसा म्हणून म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हणून हांव येयला हांव त्या खाजी घेवंक ना हांगा मातसो हांगा टायमपास करतलो म्हणून म्हणून तुमी सगळे येयल्या बा खंय तरी बरें जावपाक जाय आमकां बरें जावपाक जाय आनी हें खंय तरी बरें घडलां दिसता पळय काय बरें खंय तरी टेक्निकली प्रॉब्लेम जालो मातसो प्रॉब्लेम सोल्युशन काडया न्हू तुमी दिया तुमचें सोल्युशन एज अ रिपोर्टर म्हणून तुमचें आमी सोल्युशन घेवया लोकांक त्रास जावपाक न्हू रिपोर्टर म्हणून जर तुम्ही तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.